Hello friends and welcome to you all in your favorite program युवापंथी and my name is Sachin. Friends, 11वा एपिसोड आसा आणि खूपशो गजाली ह्या एपिसोडान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. आता जेन्ना ल्हान आसलो पळय तेन्ना एक कविता हांवें आयकलेली. तांबडे मातयेचे हिरे मोतयांचे माणकुले गोंय. गोंय म्हटलें की आमकां खूबश्यो गोश्टी याद जाता न्ही. पूण आयज हांवें एक क्वेश्चन विचारिल्लो तो म्हळ्यार आमची गोवा जी आसा पळय गोंय जी आसा ताका बॉर्डरीक तेंकून खंयच्यो खंयच्यो स्टेट्स येता. आन्सर इज महाराष्ट्रा एंड कर्नाटका. बट जे आन्सर्स म्हाका गावले ते सॉलिड आशिल्ले. प्लस इफ्फी सद्याक चालू आसा गोंयान इफ्फी बद्दल कांय क्वेश्चन विचारले आनी ताजे आन्सर्स तर खूब बरे गावले म्हाका. पळया. गोवा स्टेट जी आसा न्ही गोंय राज्य ताज्या बॉर्डरीक लागपी खंयच्यो खंयच्यो स्टेट्स आसा आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटका. महाराष्ट्र आसा कर्नाटक आसा नो आयडिया. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक. महाराष्ट्र कर्नाटका तमिळनाडू कर्नाटक आनी महाराष्ट्र कर्नाटक. कर्नाटक आहे. महाराष्ट्र केरला तमिळनाडू कर्नाटका. राजस्थान. दोनच आसा. महाराष्ट्र कर्नाटक आनी केरला. गांव सांगता एक गांव. कर्नाटका महाराष्ट्र केरला तमिळनाडू. कर्नाटका महाराष्ट्र. Now only this much. महाराष्ट्र महाराष्ट्र आणि केरला. मुंबई भी. मी महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिळनाडू. गुजरात. गोवा अँड ना कर्नाटका महाराष्ट्र केरला गोवा. कर्नाटका केरला तमिळनाडू कर्नाटका. महाराष्ट्र केरला तमिळनाडू. कर्नाटका महाराष्ट्र. कर्नाटका महाराष्ट्र. केरला महाराष्ट्र. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका. आमच्या गोंयच्या बॉर्डरीक मरे गोवा स्टेट जी आसा गोवा राज्य आसा त्या बॉर्डरीक लागून येवपी खंयच्यो खंयच्यो स्टेट्स आसा आनी मुंबई. इतले सगळे आन्सर्स गावले पूण बेस्ट आन्सर वॉज उत्तराखंड. तामिळनाडू साऊथ केरला महाराष्ट्र कर्नाटका तमिळनाडू आणि खबर ना. कर्नाटका महाराष्ट्र. सेम वॉट यू सेड. केरला महाराष्ट्र तामिळनाडू अँड कर्नाटका. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आमचे गोवा जे आसा स्टेट न्ही ताच्या बॉर्डरीक लागून येवपी खंयच्यो खंयच्यो स्टेट्स आसा. आय थिंक द टू स्टेट्स आर द क्लोजस्ट. कर्नाटका महाराष्ट्र. आय थिंक सो. कर्नाटका आणि महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कर्नाटका कर्नाटका. आणि वयल्यान आसा महाराष्ट्र आणि सावथाक आसा कर्नाटका. वन इज महाराष्ट्र सेकंड इज कर्नाटका देन इज आंध्र प्रदेश हैदराबाद. झाले झाले. महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश हैदराबाद उत्तराखंड गुजरात राजस्थान अहमदाबाद. ओके फ्रेंड्स महाराष्ट्र अँड कर्नाटका केरळ सुद्धा समजू शकता रे बाबा. कोण खबर ना जाल्यार बाबा इतले तरी बाबा सांगू शकता. पूण उत्तराखंड आणि राजस्थान तेका धाडात खंय तरी बाबा चल बालवाडीक बीन चल आणि शिकून ये चल. ओके फ्रेंड्स सो इफ्फी टायम आसा अँड सगळे जाण इफ्फीच्या बोवाळान पणजेन सगळ्याक भोंवता आसतले बट सद्याक हांव आसा बस स्टँडार अँड आय हॅव अ फ्रेंड विथ मी. इफ्फीचो फुल फॉर्म कितें. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. शुअर तू. येस. इफ इज अ फुल फॉर्म IFFI. फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंडियन फिल्म फेस्टिवल. पुढे आय उरले. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. पुढे आयडल. आयडल. खबर ना.
इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. तोच आसतलो. इफ्फीचो फुल फॉर्म कितें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल. खबर ना. इंडियन फिल्म फेस्टिवल. IFFI. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल किती गो ऑफ इंडिया. माव बनली. इफ्फी. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. 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 शुअर तू? खबर ना. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरपोल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरपोल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरपोल. आय डोंट नो. इफ्फीचो फुल फॉर्म कितें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. तेच न्हू. आता सांगला तू. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. 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 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. आय डोंट नो. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. फेस्टिवल इंडियन फिल्म फेस्टिवल. इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इंडियन फिल्म फेस्टिवल. इंडियन फिल्म फेस्टिवल. कितें 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 कितें? इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. ओके, इट्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. तेच असेल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. आय डोंट नो. इफ्फी म्हळ्यार कितें आनी इफ्फी कशी आसपाक जाय? कितें तुका दिसता इफ्फी बद्दल? पार्टी काय ती? कितें आसपाक म्हणजे इफिन एक मूवी चालू असता मागीर लोक मूवी पळोवंक येता. सगळे बॉलिवूड एक्टर्स बीन येता. फिल्म एंड ऑल. पयलींचे एक्टर येता. डान्स बीन आसता. आय कॅन्ट एक्सप्लेन एक्चुअली. पयलीं आसता तशें आसलें. आनी सिंगर बीन येयल्ले आसता. इफी म्हटल्यार ते सगळे ते फिल्म आसता पळय. It's more about the films. इफीक मोस्टली लायक द पीपल शूड एन्जॉय एन ऑल. भायले मनीस येता लायक द फिल्म एक्टर्स एंड सगळ्या लोकांक अशें आपोवन सो पीपल गेट अ चान्स टू लूक एट द एक्टर्स एन ऑल. ग्रावंडाचेर अशें स्क्रीन घालपा जाय आनी सगळ्यांक अशें पिक्चराचेर दाखोवपा जाय. एक्चुअली हांवें कांय सांगूंक जायना पूण लायक फिल्म स्टार्स कम टुगेदर एंड दे सेलिब्रेट समथींग. पिक्चरान कितें कामाक जाता आतां ते करता सेलिब्रेट एवरी इयर. तेंचे तेच जाणा. It's more about the film. He basically is promoting the film industry. It's a featuring of films, like different films of different states, countries. Platform, the films, so it should be screened in all the parts of Goa. It's like a platform wherein the screening of movies is done and social issues are discussed through films, short movies, documentaries and all. इफ्फी कशी आसपाक जाय? इफ्फी म्हळ्यार कितें? ते फेस्ट काय आसता फी करपाक म्हणजे ओल्ड पिक्चर आमी दाखयता. सारकें खबर ना म्हाका. नांव वचना तेका. सारकें खबर ना. It's a platform where all small as well as big directors can showcase their work. एक वर्सांच्यान ती एक येयल्ली आसा परंपरा. एक वर्सांच्यान ती एक येयल्ली आसा परंपरा. कितें सांगता ते मुवीज हिरोज बीन येता. ते सगळें आसपाक जाय. एक फिल्म फेस्टिवल म्हटल्यार कितें म्हणून बारीक किंवा व्हडली सगळी फिल्म दाखोवपाची. फॉर वेलफेअर ऑफ सोसायटी असो कितें म्हळ्यार खबर ना सर. प्रमोट फिल्म. The good films are awarded according to the category and all. International films are films दाखयतात थंय. डॉक्युमेंटरी फिल्माचे प्रेझेंटेशन जाता. इफ्फी खंय आसता? पणजे खंय? ते आयनॉक्सान ते ते नियर चिल्ड्रन्स पार्क. आयनॉक्सान कांपालार मार्केटार. ESG कॉम्प्लेक्स. कला अकॅडमी कडेन. कांपालार. मिरामार सायड सर. आयनॉक्स. दोनापावल आयलँड. पेंजीम गार्डना कडेन.
पेंजीम गार्डना कडेन ते कंपाल ते आयनॉक्साच्या फुडली ती बिल्डींग आहा ती पणजे आयनॉक्सान दाखयता पणजे खंय कला अकादमी आणि सगळे आयनॉक्स पण ते हे दाखयता मुवीज दाखयता म्हाका एक सांग भूतनाथ पिक्चरान मरे भूतनाथचो रोल कोणी केल्लो भूतनाथचो अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अनिता बच्चन हय 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 शुअर तू हय शुअर अनिता बच्चन का अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन भूतनाथ ह्या फिल्मान भूतनाथचो रोल कोणी केल्लो अमिताभ बच्चन 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 भूतनाथ ह्या फिल्मान भूतनाथचो रोल कोणी केल्लो अमिताभ बच्चन 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 भूतनाथ पिक्चरान भूतनाथचो रोल कोणी केल्लो अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन भूतनाथ फिल्म आसा पळय त्या फिल्मान भूतनाथचो रोल कोणी केला भूतनाथ 1 काय 2 भूतनाथ 1 काय 2 अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन भूतनाथ 1 काय 2 अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बोथ अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ओनली अमिताभ बच्चन ओनली अमिताभ बच्चन वाव Okay friends, so I have the first winner of this question and answers. कारण उदयच्यान जायती क्वेश्चन हांवें विचारले एंड ह्या ग्रुपूच म्हणटा कारण सगळ्यांनी म्हाका इक्वली सारखे आन्सर दिल्यात कसन लायट साउंड्स तांचे कडल्यान हे प्रायज एंड फ्रॉम प्रुडंट एंड फ्रॉम युवापंथी टीम ग्रुपा खातीर सो थँक यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स सेकंड विनर ऑफ दीस वीक आणि परत एकदा ग्रुपाक हांव दिवपाक सोदता हे प्रायज सो कारण सगळ्यांनी सारखे आन्सर दिले आणि बरी आन्सर्स दिल्या कॉंग्रॅच्युलेशन्स ये ओके ह्या विकाक हांव गेल्लो फार्मसी कॉलेजीन गोवा फार्मसी कॉलेज एंड थंयसर आमकां स्पेशल आमच्या खातीर एक स्ट्रीट प्ले करून दाखयलो तोय बीन पळयात एंड गेम्स कितें कितें खेळ्ळो कॉलेजीन ते बीन पळयात